फुडले सरकार सुभाष वेलिंगकराच्या फुडारपणाखाला गोवा सुरक्षा मंचाची घोषणा। मोगो वांगडा युती ना पण भाजपा कार्यकर्ते मंचा वांगडा। फोंड्याक क्रेनी पोंदां चिड्डून आवय आनी 3 वर्सांचे भुरगे आगताक काबार। खुबळिल्ल्या लोकांनी आडायलो रस्तो। उदकाक ताणयल्ले दिवचलच्या साळांतले लोक देवले रस्त्यार। संडासय नात, बायलां वतात उक्त्यार। येरादारी सुदारपा खातीर गोंय पुलिशेचे नवे मोबायल ॲप। पुलिशेचेर जबाबदारी धुकळ नाकात, राज्यपालाचो उलो। येवकार, हांव उर्वशी नायक। आता खबरो विस्तारान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचो बंडखोर फुडारी सुभाष वेलिंगकर फकत राजकारणात सक्रिय जावचो ना, फुडले सरकार ताच्या फुडारपणा खाला जातले। तो मुख्यमंत्री जातलो काय कितें ते गोवा सुरक्षा मंचान अजून स्पष्ट केल्ले ना, मात तो वेंचणूक लढयतलो। वेलिंगकराक राजकारणात देवपा खातीर मेकळो केलो म्हणून मंचान भारतीय भाषा सुरक्षा मंच आणि भारत माता की जय हांचे उपकार मानल्यात। फुडल्या म्हयन्या भितर सुमार 7,000 कार्यकर्त्यांचो महामेळावो घडोवन मंच आपले शक्ती प्रदर्शन करतलो। एक उंची जाल्लेली आसा वेलिंगकर सरांच्या ह्याच्यामुळे ते आमच्याकडे सदांच असलेच, पण आता अधिकृतरित्या फोरफ्रंटार ते आसतले। दुसरे जे आसा ते आमकां एक म्हयन्याच्या कालावधी नंतर एक मोठी 5 ते 7,000 लोकांची महासभा पणजे हांगासर घडोवपाची आसा। त्याच्या पयलीं 1 म्हयन्या खातीर प्रयत्न करपा खातीर ठिकठिकाणी मतदारसंघाचे मेळावे जातले, ठिकठिकाणी गांवांनी बैठको जातल्यो, सभा जातल्यो। गोवा सुरक्षा मंचाचो अध्यक्ष आत्माराम गांवकार सांगता, वेलिंगकर वेंचणूक लढयतलो, पूण ती पणजेच्यान काय आनी खंयच्यान ते मात मागीर थारतले। मात फुडलें सरकार घडटलें ते वेलिंगकराच्या फुडारपणा खाला, हें मात तांणी स्पश्ट केलां। डेफिनेटली वी विल कॉन्टेस्ट इलेक्शन फ्रॉम पेंजीम ऑल्सो। when the time comes we will decide who will contest and all. आणि त्यांच्या नेतृत्वा सकल लोककल्याणकारी सरकार गोंयान हाडपाचें आणि अशें लोककल्याणकारी सरकार गोंयान हाडपाचें की जेचो आदर्श सबंद देशभर पळयलो वयतलो असो आमचो दृढ संकल्प आसा। ह्या सरकाराक वाजेल्ले भाजपाचे सगळे कार्यकर्ते आपणा वांगडा येतले असो विश्वास मंचान उक्तायला। मात मगो पक्षा वांगडा परत युती करचे नात हें तांणी स्पश्ट केलां। दीवार सिनेमात अमिताभ बच्चन मेरे पास माँ है म्हणून सांगता तेच स्टायलीत मंचाचो अध्यक्ष पर्रीकर आणि वेलिंगकराचेर कितें सांगता ते पळयात। महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षा बरोबर टायअप केलेली ही चूक जाली। ही निवडणुकी नंतर म्हणजे खरें म्हणशें जाल्यार निवडणुकीच्या तोंडारूच लक्षांत आयली ती। त्यामुळे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या कडेन आमची आत्तां फुडें युती जावपाची सुतराम शक्यता ना। BJP कॅडर दे आर टोटली डिसॅटिस्फायड। बॉटम लेवल कॅडर जाल्यार सामकेच हे जालेले आसात, कंटाळलेले आसात। पयलीं तांकां एक होप दिसतालो की BJP सुदारतली बी म्हणून, पण तो तेच्या पासून तेंच्यांनी धडो घेवंक ना। त्यामुळे सामान्य कार्यकर्ते जे आसात ते पर्यायाच्या शोधान आसात आणि आता नक्कीच वेलिंगकर सराच्या बरोबर ते येतले अशें दिसता आमकां। म्हाका एक कार्यकर्तो मेळ्ळो राष्ट्रीय पक्षांचो, ताणें म्हाका विचारलें आमचे कडेन मनोहर पर्रीकर आसा जो खाटीचेर न्हिदोन सुद्दां हे राज्य चलोवंक शकता, इतलो सक्षम मुख्यमंत्री आमचे कडेन आसात। तो खऱ्याचे खोटे, खोट्याचे खरें करपाक शकता असो मुख्यमंत्री आपले कडेन आसा। आमचे कडेन प्रचंड पयसो आसात, त्या पयशाच्या आदाराचेर आमी सगळ्यो निवडणुका ज्यो आसात ते जिखपाक शकता। तुमचे कडेन कितें आसा? आमी सांगलें आमचे कडेन एकूच व्यक्ती आसा, ते वेलिंगकर सर। कि गोवा खत्म होते जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल रहा है, डिसीजन नहीं हो रहा है, फिर भी वो पद नहीं छोड़ा, इसलिए जो भी थोड़ा कुछ था उनका वो गया। अभी सिंपैथी वेव का मुझे नहीं लगता है। तो सिंपैथी मिल सकती है, वो सिंपैथी जो है कैसीनो वालों की मिल सकती है, जुगारी लोग जो है उनकी मिल सकती है, वेश्या व्यवसाय के एजेंट हैं उनकी सिंपैथी मिल सकती है, लेकिन जो गोवा का सांस्कृतिक जो समाज है गोवा का उनकी सिंपैथी उनको नहीं मिलने वाली। पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत। पाटयेकडे कोना जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 3 वर्सांचो चलो आणि 38 वर्साचे ताचे आतेक मरण आयले। दनपारां 3 सुमार रस्तो हुबताना क्रेनीन तांकां चिड्डिले। हे घडणुके उपरांत लोकांनी रस्तो आडायलो।
ताका लागून पुलिसांक येरादारी दुसरे वटेनच्यान वळोवची पडली. 38 वर्सांची संगीता गावडे आणि देवांश जल्मी रस्तो ओपतना क्रेनीन दोगांकूय चिड्डिली. अपघात पळोवप्यांनी सांगलें की अपघाता वेळार क्रेनीच्या ड्रायव्हरान ब्रेक लेगीत लावंक ना. दुसरे एके केसीत काणकोणा कारीन मोटरसायकलीक धपको दिवन जाल्ल्या अपघातात मोटरसायकल चलोवप्याक मार लागलो. उपरांत मोटरसायकल चलोवप्याक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत व्हेलो. आयज सांजे 4 सुमार एक सेलेरियो गाडी केरळाची KL14 V5777 ही गाडी रस्त्यातल्यान गोंया येताली. गाडी रस्त्यार अकस्मात गाडी टर्न मारले आणि त्याच वेळार एक स्प्लेंडर मोटरसायकल घेवन निलेश वेळी लोकल भुरगो काणकोणचो येतालो. त्या भुरग्याक मेजर एक्सिडेंट जालो आणि गाडी दोगाले भरपूर डॅमेज जाल्यो. त्या डॅमेजीन हो भुरगो उसळून भायर पडलो आणि ताजो उजवो हात सुटलो आणि ताका बरो मार लागलो आणि ताका पयलीं आमी गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान काणकोण हाडलो आणि काणकोणच्यान ताका मडगांव स्पेशल धाडिल्लो आसा आणि ताका मातसो मार लागिल्लो आसा आणि ही गाडी पुलिसेन पंचनाम करून काणकोण पुलीस स्टेशनाचेर दवरिल्ली आसा. खंय जाल्लो एक्सिडेंट? सारको गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान मुखारूच जालो. आणि ही केरळाची गाडी कारवार साकून मडगांव सायडीन येताली. मडगांव वताली आणि ताणें तेन्ना ठीक टर्न मारले रस्त्यार आणि तेन्ना हो एक्सिडेंट जालो. तेन्ना तो मुखाल्यान जालो आणि मेजर एक्सिडेंट जालो. फोणेच्यान खबराकार कृष्णा नायक आणि काणकोणच्यान देविदास गांवकार. फाटल्या 2 वर्सां सावन उदक मेळनाशिल्ल्यान दिवचल थळांतल्या लोकांनी बिरेस्तारा मुळगांव पारावयल्या तिठ्याचेर एकठांय जावन रास्ता रोको केलो. भौशीक बांदकाम मंत्र्याचो पुतळो लासून आंदोलकांनी तिडक उक्तायली. गोंय सुदरला अशी फालां राजकारणी मारतात, पूण ह्या गांवांत जायते कडेन टॉयलेटी सारकिल्ल्यो मुळाव्यो सुविधाय नात. आमकां उक्ताडार वचचें पडटा. आमी करचें तरी कितें? तांचो आक्रोश. पळयात पुराय बातमी. साळांतल्या लोकांचो उदकाचो प्रस्न सोडोवपाक सरकाराक पुरायेन अपेश आयला. PWDच्या अधिकाऱ्यांक मेळून तांचे कडेन कितलेशेच फावट कागाळी पावयल्यो, पूण कोणेच कानामनार घेतले ना. बायलां तर इतकी बेजाल्ल्यांत की सरकार सादो उदकाचो प्रश्न सोडोवपाचे कश्ट घेना जाल्यार कायदो हातांत घेतली अशी शिटकावणी तांणी दिली. मुळगांव पारार शेकड्यांनी बायलां भुरगीं कळश्यो बाळ्ळे घेवन जमिल्लीं. आश्वासना बगर आमच्या वाट्याक राजकारण्याने दुसरें कितेंच दिलें ना अशी खंत ताणें उक्तायली. आमचे हे सगळींची धडपड चाललेली आहा की आमकां उदक मेळपाचें. मेन म्हणजे पाणी जर मेळना जाल्यार आमी जिवन जगपाक शकना. पाणी सगळ्याक आमकां जाय पडटा. जास्त करून म्हणजे आमचें टॉयलेटीक जास्त यूज जावचें पडटा आणि टॉयलेटीचें काय गव्हर्मेंट आमकां हे करिना. टॉयलेटी बांदून दिवं आनी कितें कितें आमकां खंय तरी भायर वचचें पडटा आणि आमी दादले वचूंक शकतात पण बायलां वचूंक शकना. ताका लागून पाणी हे मुख्य आसा आणि हे पाणयाचो जर ना प्रश्न गव्हर्मेंटान सोडयल्लो आसा. आमी कितलेले तरी आमी शाळान ऑफिसर लोकांक बी आपयले, तांकां जागा दाखयली आणि कितें केलें जालें म्हणटा. 2 दिसांनी 4 दिसांनी म्हयन्यान स्टार्ट करता म्हणटा पळय ना. आतां 2 वर्सां जाली हे गजाली. ते पाणी ना ताका लागून आज आमचो सगळो जो जनसमाज लेडीज बायलां सगळीं भायर सरलेली आहात आणि ती येवन काडटले. आणि जर फाल्यांच्यान उदक आमकां कंटिन्यू ना येत, पाणी ना येत जाल्यार हे आमची बायलां जी आसात ते कितें करीत आणि काय ना कितें जबाबदार सगळी जबाबदारी गव्हर्मेंटाची आसतली. तेन्ना गव्हर्मेंटान आपले सारके विचार हे करपाचे आणि क्लियर करपाचे, ऑफिसरांक ऑर्डर दिवपाची आणि पाण्याचो प्रश्न सोडपाचो. साळ, पुनर्वसन, खोलपे, कुंब्याळ, सावरदाट, अडवलपाल, वडावल हे सगळे गांव आसा इन्क्लुडींग बिचोली म्युन्सिपालिटी. आयज 1.5 वर्सां आमी साळान आमी ट्राय करता. 1.5 वर्सां आमी मिडियाक हाडून दाखयली. 1.5 वर्सां हो सरकार आमकां फटयता. येयल्ल्या दिसा फटिंगपणा. गेल्या फावटी जेन्ना ह्या गोंयचो CM जेन्ना साळान येयलो म्हाका दिसता 400 ते 500 बायलां देवळान जमलेली ही सगळी आसली. कोणाकच उलोवंक दिवंक ना. हेंच्यांनी हांगा बिचोले हांगा मिटींग घेतली, प्लान डिक्लेअर केलो हेच्या खातीर की हांगा बायलां ओगी बसंक जाय. तुमी आमकां गांवचे जे लोक आहात तुमी समजता की हे सरकार सरकार हे मतां जाय तेन्ना तुमकां गांवांतले लोक दिसता. आयज ना MLA आहा ना कोण ex-MLA आहा ना ZP ना. चवथीक पाणी ना. 5 दीस चवथीक पाणी ना. दिवाळीक पाणी ना. आयज 3 दीस पाणी ना. हे पाणी तुम्ही हांगाच्यान व्हरता सिटीन जे 90% भायले लोक बसलेले आहा तेंका 24 तास पाणी. आमी हांगा आमची बायलां दीस रात वणवण करता. अस्नोडच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. घेऊया एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. उद्देगीक वसणुको ह्यो मुखेलपणान उद्देगां खातीर आसतात, पूण कांय उद्देगीक वसणुकांनी बेकायदेशीर गजाली घडटात. उद्देगीक वसणुकेंतली मेकळी सुवात खासगी मनशाक दिल्या. ह्या मनशान ते सुवातेर रेस्टॉरंट,
शोरूम आणि मोबाईल टॉवर उबारला. आमदार दिगंबर कामतीच्या फुडारपणाखाला नेमिल्ल्या गोंय विधानसभा गृह समितीन दक्षिण गोंयांतल्या 2 उद्देगीक वसणुकांची पळोवणी केली. हे पळोवणे वेळार तांकां काय गजालींची नोंद केली. हे समितीन नुवेचो आमदार विल्फ्रेड डिसा, कुंकळ्ळेचो आमदार क्लाफास डायसाचो आस्पाव आसा. Today was the day for field visit. So in the morning we visited Venna Industrial Estate. There also many people had come. They had given us representation. They have shown us some locations where they have some problem. In the evening we have come to Kukolim. We have seen, met the people who have come. There are some problems in Kukolim also. We are supposed to prepare a comprehensive report on the functioning of IDC and table it in the assembly. आणि आमची चैल जाल्यार थिंगा ओपन स्पेसीस दवरलो आहाय. ते ओपन स्पेसीस आज सगल्यो चडश्यो पची सेल केल्याय. 15% ओपन स्पेस दवरपाक जाय आसलोल्यो. ते ओपन स्पेस आसलो त्यो डिवायड करून पच प्लॉट करून सेल केलो आहाय. हे एक व्हडलो इश्यू. आणि 50% आसलो तो 75% केला. आणि हे प्लॉट तेणी इलिगली कोण कोणाकूय तेणी आपल्या गेले मनशां दिलो आहाय. जावं ते स्टाफाकूय आपले फॅमिली नांवान केलो आहाय. हे आमकां आयज सगळे थिंगा कोणो दिला. आनी तशेंच आमगेले थोड्यांनी आमगेले स्टाफ कोण कमिटी आसलेले ते पयले तेणी त्यो आपल्या प्लॉट घेयले. ती प्लॉट म्हणटा ते फकत कितें इंडस्ट्रियल इस्टेट म्हणटा फकत तिका इंडस्ट्री येवपाक जाय, कसले युनीट येवपाक जाय. पूण हें प्लॉट घेयले आनी हें गायले आमगेले टावर गायलो आहाय. ते टावर घालून आयज ते प्रायवेट पार्टी कितले तेजे जोटाय. म्हाका सदां वर्सांत कितले लाखांनी हें तर इंडस्ट्रीन कोण इंडस्ट्रीन तर टावर घायले. आयज आमगे इंडस्ट्री जायतो इन्कम रेवेन्यू येता आपलो. हें केलें ना. हेंय आमकां आयज कळोन येयलां. आनी तशेंच जायत्यो हेरूय जावं रेस्टॉरंट इंडस्ट्रियल इस्टेट रेस्टॉरंट येयलो आहाय. आनी हेर कितें आमगेले शोरूम्स हेय आमच्या लोकांक थोडे आमकां हाडो आहा. आनी आमगेले मेन इश्यू आसलेलो जॉब आसलो. जॉब आमचे आयज सगळे कमिटी मेंबर्स सगळे सांगिल्ला ते जॉब आहाय ते आमकां डिटेल काड. कितले कंपनी आहाय, कितले गोंयकार आहाय. मेन कुंकळे म्हणटा तो हे पोल्युशन आनी हे रोटन वीक फीश आसा तेजो वास नुस्त्या वास येता तो लोकांच्या सोंसपा जायना. आनी हे पोल्युशन कार्बन ब्लॅकआउट जाता अबावट 2-3 किलोमिटर फ्रॉम दीस रेडियस. सो हे आमी हेजेर सगळे पॉयंट डिस्कस केले. हिंगा सगळे टोटल इलिगल म्हळ्यार कोता येता म्हाका हांव मॅस जालो आसा हे कुंकळ्यांकूय. कित्याक कोणूय येताय कितेंय कोताय हिंगा कंट्रोल करोना. सो तेन्ना सीएमान म्हाका सांगलें तूं लुगार दी आपूण तुका दीत म्हूण. सो आज आमी गोंय आमगे म्युनिसिपालिटीचो पासून लुगार थोडो आसा पूण तो आयडेंटिफाय करपाक तांकांय सांगलो आसा. पूण आज आमी एक आमकां एक बरी खबर मेळ्ळी आयडीसीन अबावट ओपन स्पेस इज मोर दॅन 140 स्क्वेअर मिटर लुगार आसा. सो तांकां आमी एटलिस्ट 5,000 दिवपाक आमी रिक्वेस्ट केला आनी ते रेडी जाले. संरक्षण आणि बाकीच्या हेर गजालीं खातीर लोकांनी सरकार वा पुलिसांचेर अवलंबून रावचे न्ही अशें राज्यपाल मृदुला सिन्हा म्हणटा. सामाजीक उदरगतीत सरकाराची भूमिका दाळीत मीठ आशिल्ल्या सारखी आसा अशेंय ती म्हणटा. हर काम सरकार पे मत छोड़ो, हर काम पुलिस पे मत छोड़ो. और मैंने एक सूत्र निकाला था जब मैं केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष थी. काफी मंथन के बाद मेरे मन में एक बात आई थी. सरकार का काम समाज के निर्माण में दाल में नमक के बराबर. सरकार का काम नागरिकों के सुरक्षा में दाल में नमक के बराबर पुलिस का काम. लेकिन हम देखते हैं कि हमारे समाज में सारा उल्टा है. हम सब काम सरकार पे डालते हैं, हम सब काम पुलिस पे डालते हैं. सरकार से आगे जनता को रहना चाहिए, पीपुल्स पार्टिसिपेशन होना चाहिए. ये स्कीम इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई कि रोज़ाना जितने फ़ोटो आते थे, करीब 2000 से ऊपर, उतने हम प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे. और एक एक ट्रैफिक सेंटिनल को कई बार 1-1 लाख रुपए का रिवॉर्ड होता था और वो हमसे कहते थे हमारे कितने पॉइंट्स हुए, मेरा रिवॉर्ड कब आएगा. तो हमने महसूस किया कि ये ट्रैफिक सेंटिनल को ऑटोमेशन करना बहुत ज़रूरी है. इसीलिए आज ये मोबाइल एप्लीकेशन हमारी तैयार है. बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या उण्या दाबाच्या पट्ट्याचे रूपांतर गज चक्रीवादळात झाला. हे चक्रीवादळ
तामिळनाडूच्या कुड्डलूर आणि पंबन हांचे मदीं आशिल्ले दर्यावेळेर धडकपाची शक्यताय आसा। या चक्रीवादळाचो परिणाम गोंयांतूय दिसून येतलो अशें हवामान खात्याचो संचालक मोहनलाल साहून सांगले। पळयात पुराय बातमी। साहून गोवा 365 दिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या चक्रीवादळाचो तितलोसो परिणाम गोंयांत दिसतो ना, पूण 17 ते 29 नोव्हेंबराचे मजगती पावस पडपाची शक्यताय आसा। तशेंच हवामान दमट उरतले अशें ताणें सांगले। गोंयच्या नुस्तेकारांक मात अजून मेरेन कसलीच शिटकावणी दिवंक ना। Then tomorrow it will be here. Today evening it will cross. Okay. Tomorrow it will be in Arabian Sea. Then day after tomorrow it will move like this. So it is moving away. Okay. Not coming towards Goa. It's moving away. Okay, sir. This is the forecast. Okay. So it is not going to come towards Goa. So nothing much is expected in Goa. Only due to its effect, the Goa will get more moisture, and from third day, that means from 18th, we will get rainfall over the Goa. So third and fourth and fifth, 3 days. That means 17th, 18th, 19th, we are expecting some rainfall over Goa. That will be the effect of Gaja. No, warning will be there if it will be strengthening and it will become a depression also. Because when it will come on land today evening, and then it will become very weak system, and when it will cross and come to Arabian Sea, it will be a low pressure. So for low pressure, no fisherman warning is required, and secondly, it will be in the very south, in the Kerala coast. So the Goan fishermen are not going to be affected that much. And once it will be, there is some strengthening of that low pressure area. In those cases, we can issue warning, but at present there is no warning issued. पणजेच्यान खबराकार समीप नार्वेकार आणि व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख। वेचणूक लागी पाविल्ल्यान खणीच्या प्रस्नावेल्यान सरकार लोकांक फटोवपाचो यत्न करता असो आरोप आम आदमी पक्षाचो फुडारी सिद्धार्थ कारापुरकारान केला। खण उद्योगात जाल्ल्या बेकायदेशीर घडणुकांक लागूनच सर्वोच्च न्यायालयान खणी बंद करून लिजा रद्द केली। चोरयेक गेल्लो पैसो सरकारान वसूल केलो जाल्यार सर्वोच्च न्यायालय खणी सुरू करतले, पण चोरयेक गेल्लो पैसो वसूल करपाक सरकाराक अजून मेरेन पावलां उबारूंक नात अशेंय तो म्हणटा। हे इलेक्शन लागीं पावलां आनी हे आतां फटयतात लोकांक, कळ्ळें न्ही। आमी म्हणटा एक कॉपरेटीव कितें सुरू करची आनी लोकांक ताजो लाभ मेळचो न्ही मायनिंगेचो, कळ्ळें तुका। हें मायनिंग बंद केलां सुप्रीम कोर्टान, कारण 1,40,000 कोटीचे चोरी जाली। तर सरकार ही चोरयेचे पयशे परत हाडपाचें कांयच पळयना। सो हें जेन्ना पळयना तेन्ना कोर्ट कसो अलाव करतलो मायनिंग परतें। आनी आतां इलेक्शन मोड आसा जाल्यार MGP सांगता आमी सरकारांतल्यान भायर सरतले म्हणून। हे सरकारांतल्यान भायर सरतले तुमचें निमित्त जालें ना। सो अशें करचें न्ही। म्हाका दिसता बेगीन कितें तरी सोल्युशन करचें, चोरयेचो पयसो रिकवर करचो, कंटिंजन्सी फंडान पयशे आसा त्या फंडाचे पयशे आमच्या लोकांक दिवचे आनी तांचे प्रॉब्लम आसा ते सॉल्व करपाचे। कायद्याक लिपोवन मुखार सरपाकूय जायना। ऑर्डिनन्स काडपाक कित्याक सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर न्ही ती, आनी कितें चोरी बी म्हणून इल्ली बारीक चोरी न्ही ती। 1,40,000 कोटीची चोरी हे काँग्रेस सरकार तेन्ना केल्ली। सो आतां कितें आसा, भाजप आनी काँग्रेस मेळून दोगी जाण एकामेकाचे सांबाळटात, कळ्ळें तुका। आनी ह्या मागीर प्रॉब्लमा खातीर लोक त्रासान पडटात। आमी कॉपरेटीव आमी सजेस्ट केलें कॉपरेटीव करा आनी मायनिंग सुरू करा। ना कॉपरेटीव केल्यार मागीर मायनिंग कंपनीक पयसो मेळपाना, पॉलिटिशियन आनी हे राजनिती लोक आसा तांकां पयशे मेळपाना आनी कमी मेळटले तांकां। पयसो सगळो लोकांक वतलो। सो त्या खातीर हे पॉलिटिशियन कॉपरेटीव करूंक सोदना, कित्याक पयसो तांकां लोकांक गेल्लो नाका, तांकां पयसो आपल्या मऱ्यान आयिल्लो जाय। घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम। वास्कोचे एके शाळेक बांदकाम परवानो शुल्क माफ केल्ल्यान गोवा सुरक्षा मंचान मुरगांव पालिका मंडळाचेर खर टिका केला। परवानगे सयत बांदकाम शुल्क कित्याक माफ केला असो प्रस्न उपस्थित करीत मंचाच्या वांगड्यांनी मुख्याधिकारी आग्नेलो फर्नांडिसाक निवेदन दिले।
पालिकेन सरकारा कडल्यान परवानगी घेनासतना सेंट अँड्रू शैक्षणिक संस्थेचे शाळेक बांदकाम शुल्काचे सुमार 1,60,000 रुपया माफ केल्यात अशें मंच म्हणटा. शुल्क माफ करपाचो प्रकार म्हळ्यार घोटाळो. अशा घडणुकांक लागून सरकारी महसुलाचेर परिणाम जातलो असोय तांचो आरोप. पालिका मंडळाक महसूल एकठांय करतना त्रास जाता. देखून लोकांचो पैसो असो फुकट घालोवपाचो कसलोच अधिकार मुख्याधिकाऱ्याक ना अशें जीएसएमाच्या युवा गटाचो अध्यक्ष नितीन फळदेसाय म्हणटा. मुरगांवां नव्यान बांदिल्ल्या कांय शाळांचे शुल्क माफ केले ना. देखून हे एकेच शाळेक अशी वेगळी वागणूक कित्याक असोय प्रस्न ताणें उपस्थित केला. सरकारान हे शाळे कडल्यान बांदकाम परवानगी शुल्क आणि ऑक्युपन्सी शुल्क वसूल करचे अशें ताचें म्हणणें. खरेंच ते डिसिजन जालें त्या पद्दतीन जाल्यार की कितें अशें म्हणून आमी मुद्दाम तांकां आयज एक मेमोरंडम दिवपाक आयिल्ले की आमकां तेजे सत्य जें आसा तें सांगचें म्हणून. एक गोष्ट लक्षांत येता की अशा प्रकारची कृती म्हाका दिसता गोंयांत पयले फावटी जाल्या की एखाद्या म्युनिसिपालिटीन अशा प्रकारचे एका विशिश्ट मायनॉरिटी आशिल्ल्या शाळेक अशा प्रकारचे काही गोष्टी वेव केल्ले आसा. खरें म्हणजे हो पयसो जो आसा हो जनतेचो पयसो आसा आनी ह्या जनतेचो पयसो योग्य पद्दतीन योग्य जाग्याचेर ताचो उपयोग करपाक जाय. अनेक शाळा आसा गोंयांत, अनेक शाळा आसा. ह्या सगळ्या शाळांचे एकूण इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूं किंवा अन्य काही गोष्टी आसल्यो जे एड्युकेशन डिपार्टमेंट आसूं किंवा JIDC हे जे आसा हे मोठ्या प्रमाणान आतां खरें म्हणजे गोंयांत काम करतात आनी अशें आसतना सुद्दां म्युनिसिपालिटीक काही तांकां मदत करपाची पडली हें कितें कारण आमकां कळना. शाळेचे बांदकाम शुल्क माफ केल्ल्याचे मुख्याधिकारी आग्नेल फर्नांडिसान मान्य केले. हे शुल्क माफ करपा खातीर 2014 वर्सा ठराव घेतिल्लो अशें ताणें सांगले. हो ठराव घेवन DMAक प्रस्ताव सादर केल्लो. हे विशीं DMAन पालिका मंडळाक पत्र बरोवन निर्णय घेवपाक सांगिल्लो. ताका लागून हे शुल्क माफ केला अशें तो म्हणटा. They are trying to rake up the issue which has been done in the year 2015. Council has taken a decision to give the St. Andrews Institute waiver in the year 2015. With the council has taken a resolution saying that if any other institution also come forward with such a proposal, that can be considered. The construction license was given in the year 2015 when I was not a chief officer. They had made allegations against me. This is not true. They should see the document first. Before that, PDA also has given the waiver to them. And subsequently, council has taken a resolution to give them construction fee free of cost. Then recently they had come with for the occupancy certificate. Occupancies also we had given a waiver as per the council resolution. We had forwarded this proposal to the DMA as well. DMA has said that it is the council to take a proper justification and go for the waiver. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. वेर्णा पंचायतीन ओपन एअर डान्स फ्लोराक दिल्ली परवानगी फाटी घेवची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. राबित्या खातीर TCPन परवानगी दिल्ले सुवातेर हो डान्स फ्लोर जावपाचो आसा. हो सरपंचान केल्लो व्हडलो घोटाळो असो आरोप थळाव्या लोकांनी केला. पंचायतीन सर्वे नंबर 133/1 हे सुवातेत TCPन घरा खातीरचो प्लॅन मंजूर केला. तीच सुवातेर पंचायतीन ओपन एअर डान्स फ्लोरा खातीर परवानगी दिल्या. हो विशय वेर्णेचे ग्रामसभेत लोकांनी काडिल्लो, पूण सरपंच सचिवान ताचेर स्पश्टीकरण दिलें ना. पंचायतीचो हो एक मोठो घोटाळो आशिल्ल्याचो आरोप फ्लाविया कार्वालो, फ्रँकी डिमेलो ह्या थळाव्या नागरिकांनी बेरेस्तारा घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंतल्यान केला. पंचायत मंत्र्यान हाची चवकशी करची असो उलोय तांणी मारला. पळयात रिपोर्ट. I just want to know the meeting was taken place on 11th November in the Verna Village Panchayat Hall, and the issue was that in survey number 133/1 TCP has approved a plan on residential house, whereas Village Panchayat has issued a permission, has given a NOC for open air dance floor. Panchayat Minister has to inquire on this, how the same residential area as well as this dance floor can exist in the same 133/1 survey number. When we asked them open air कितें तुमचो इंटरेस्ट इतलो कित्याक, because we have got several complaints filed by the people. We have got the complaint filed with him in the month of August. जेन्ना लोकां नाका तेन्ना तेणी लोक ओपोज करता तेन्ना ते तेजेर लायसन्स रिवोक करूंक जाय आशिल्लें. ते करपाक तें हें जालें ना. पूण जेन्ना ग्रामसभाक बोवाळ जालो, आमी हे 2 डॉक्युमेंट दाखयले, एक रेजिडेन्शियल हावस म्हूण आनी एक ओपन एअर म्हूण, तेन्ना तांकां चूप पडले. तांकां जबाब ना जालो कित्याक तांकां खबर आशिल्ली हो तांचो घोटाळा म्हूण.
वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. इतल्या न्हयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.